नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उकार। हांव समिधा कुंकळकार। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजेच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबऱ्या पयलीं पळोवयात आयच्यो हेडलायन्स। खणी सुरू जावचे आदीं आमच्यो समस्या करात सुटाव्यो, शिरगांव पंचायत मंडळ आनी थळाव्या लोकांनी केली मागणी। आमदार गणेश गांवकारान केलें दूधसागर टूर बुकिंग पोर्टलाचें उक्तावण। रान खात्याचो अधिकारी आनी हेर मानेस्तां आशिल्ले हाजीर। दिवाडे शिवाजीच्या पुतळ्याचे तलवारीची अनवळखी मनशान केली मोडतोड। तलवार मोडप्याचेर खर कारवायेची थळाव्यांची मागणी। गांजो तस्करी प्रकरणात पेडणे पुलिशेन हैदराबादाच्या तरणाट्यांक केली अटक। फुडलो तपास चालू। कुचेले घराक पेटलो उजो, सुमार 1 लाखाच्या मालमत्तेचे जाले लुकसाण। व्हडा उमेदीन मनयलो मांद्रेच्या म्हाळसा देवीचो दिवजोत्सव। उत्सवात भाविकांनी व्हडा संख्येन घेतिल्लो वांटो। आता पळोवयात खबरो विस्तारान। शिरगांव ब्लॉका खाला मायनिंग व्यवसाय सुरू करतना खण पिडेस्तेचे आनी गांवांतले प्रस्न जाग्यार घालचे अशी मागणी शिरगांव पंचायत आनी थळाव्या लोकांनी केल्या। ई ऑक्शना खाला शिरगांव ब्लॉका खाला येवपी एक मायन साळगांवकार कंपनीन मेळयल्या, जाल्यार दुसरी मायन बांदेकार कंपनीन आपल्या ताब्यान दवरपाक येस मेळयला। मायनिंग सुरू जावपाचे संकेत मेळिल्ल्यान शिरगांव वाठारांत उमेद पातळ्या। थळाव्या ट्रकांक आनी तरणाट्यांक काम दिवचें, गांवांतली शेतां वाचोवची, उदकाची समस्या जाग्यार घालची अशी शिरगांवच्या लोकांची मागणी आसा। सांगूंक सोदता की आयज जेंच्यांनी मायनिंग घेतली आसा तेन्ना आमचे गांवचे खुबशे समस्या आसा, ती समस्या तेंच्यांनी सोडोवपाच्यो। आनी दुसरें म्हटल्यार गांवचे भुरगे आयज 12 वर्सांनी ते बेकार आसा, तेंचे ट्रक आसा, मशिनरी आसा, तांकां कांयच धंदो ना। आनी आयज आमी 12 वर्सांनी मायनिंगाची वाट पळयता। आयज मायनिंग जातली, फाल्यां मायनिंग जातलें। निमाणें शेवटी सरकाराच्या प्रयत्नान यश गावलें आनी ह्यो मायनी सस्टेनेबल मायनिंग जावच्यो। आनी गांवांत जे कोण विरोध करता तेंच्यांनी विरोध न करता मायनिंग चालू करचें आनी तेंच्यांनी चडसो विरोध करूंक ना, कित्याक आयज खुबशे भुरग्यांचो संवसार अर्द्यार पडलेलो आसा। तशें इतलेंच हांव सांगूंक सोदतां। तेंच्यांनीच घेतलो, आमकां खूब आनंद जालो, कारण तेंचे लोकां कडेन सारके संपर्क आसले। नवे जर कोण येयल्लो तेंचे कडेन आमचो संपर्क नासलो, त्या कारणामुळे ह्यो मायनी चालू जातल्यो फुडें तेन्ना आमचे ट्रक एम्प्लॉयमेंट जाय आमकां। गांवाचे आमचे विविध समस्या आसा, आमची शेतां आसा, आमचे उदकाचो प्रश्न आसा, आमचो जे पीठ आतां पुरोवंक जाय, जे लोक म्हणटा पीठ पुरोवंक जाय, ती सगळीं कामां जावंक जायी। ही सगळीं कामां यशस्वीपणे पार पाडून मायनिंग बऱ्यो चलच्यो आनी आमकां फुडें एम्प्लॉयमेंट मेळ। कुळ्या दूधसागर ऑनलायन टूर बुकिंग पोर्टलाचे आमदार गणेश गांवकारान उक्तावण केलें। ह्या वेळार रान अधिकारी आनंद जाधव, जिल्लो पंचायत अध्यक्ष सुवर्णा तेंडुलकार, दूधसागर टूर असोसिएशनाचे अध्यक्ष अशोक खांडेपारकार आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले। दूधसागर वॉटरफॉलाची सायट लॉन्चिंग आसली आनी दुसरो कार्यक्रम आमचो एक सादारण 62 लॅक्स आमच्या मतदारसंघातल्या चलयांक मेळटा, ते डिस्ट्रिब्युशन आसलें। तर ह्या कार्यक्रमाक अशें जाता की हांव एक सादारण 50 दिसांनी फावटी येयला। तेजें हांव वेलकम करता, स्वागत करता, कित्याक हेजे पयलीं चोरयो जाताल्यो, लोक जे बॉम्ब मारताले, 12,000 गेल्यो, 13,000 गेल्यो, अशें जालें। त्यो जावचें ना हे वेबसायटीचेर, कित्याक हेचेर नांव, एज, तेजी ID ही सगळी येयली आनी तेजी आमकां फाटल्या 2 दिसांक मेळयली आसा आनी ती आमी ट्रायलेक पळयलेली आसा आनी एकदम बरे भाशेन चलतले आनी चोरी ही बंद जातली अशें म्हाका जालें। हांव दूधसागर टूर ऑपरेटर एसोसिएशनाच्या वतीन ही वेबसायटीचेर वेलकम करता। कुर्सावाडो दिवाडी वाठारांत तणाव निर्माण जाला।
3 महिन्या पयलीं ह्या वाठारांत थळाव्या लोकांनी बसयल्ल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यांची कांय अनवळखी मनशांनी मोडतोड केल्या। महाराजांच्या हातांतली तलवार मोडून गायब करपाची घडणूक हांगा घडल्या। ही बाब लक्षांत आयल्या उपरांत थळाव्या लोकांनी शुक्रारा ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनाचेर वचून कागाळ केली। घडणुकेची नोंद घेत पुलिशेन ह्या वाठारांत कडक पुलीस बंदोबस्त तैनात केला। ही घडणूक प्रॉपर्टीच्या वादांतल्यान घडिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या। पुलिशेन घटनाथळार वचून दोनूय वटेनच्या लोकांची समजूत काडल्या आनी शांतता राखोवपाचें आवाहन केलां। ऑक्टोबराच्या 27 तारखेर आमी मुर्ती हांगा स्थापना केल्ली। तेच्या नंतर आमकां खूब आडामळी येयल्यो, लायक दुसऱ्या दिसा सुद्दां हांगासर चॅक करपाक गेले पंचायतीचे सायडीकसून, सो ते एक जालें। मागीर हांगासर आमी हें करता पळय ब्युटिफिकेशन चालू करूंक सोदताले पळय तेन्ना पंचायतीसून मनीस येयले, पुलीस येयले रोखडे एक 10-15 मिनटांनी आनी आमकां हांगा स्टॉप करूंक लायले। सो स्टॉप केले आमी, आमकां लेटर केलें पंचायतीनसून, सो आमी ताका रिप्लाय केले। आतां 15 दीस मायज जाले, सो आमी ते सेकंड लेटराचे आमी रिप्लाय वाट पळयताले, सो ते आमकां येवंक ना। पूण ते येवच्या पयले पळय आतां हो इन्सिडंट जालो। भाड्याच्या कुडीन गांजो लिपोवन दवरपाच्या आरोपावयल्यान मुजार अहमद मोहम्मद ह्या केरीच्या तरणाट्याक पेडणे पुलिसांनी रंगे हात धरलो। ताचे कडल्यान 500 ग्रामाचो सुमार 50,000 गांजो जप्त करून ताका पुलिसांनी अटक केलो। हो आरोपी मूळ हैदराबादांतलो। पेडणे केरी हांगा तो भाड्याच्या घरांत रावतालो। आमकां ह्या प्रकरणा विशीं म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत आमी सांपळो रचून रंगे हात आरोप्याक धरलो, अशी म्हायती पेडणेचो पुलीस निरीक्षक दत्ताराम राऊत हाणें दिला। हांवें पयलेच पासून म्हाजी मॅसेज क्लियर केल्ली सगळ्या पब्लिकेक की ड्रग्स म्हणटा पळय ते पेडण्याच्या हद्दींत कसो हांव थारो दिवचो ना म्हणून। सो आमच्या प्रत्येक स्टाफाक हांवें सारकी ब्रिफींग दिल्ली आसा की ड्रग्सा खातीर कितले जाय तितले एफर्ट्स घेयात, ड्रग्स म्हणटा तो नायलाट जावपाक जाय म्हणून। हांवें हेच्या पयलीं लोकांक अपील केल्ली, सगळ्या लोकांक अपील करता की जे कोस्टल बेल्टाक घरां आसात, जेंचे रूम आसात, तेजेन आपली प्रिमायसीस आपूण कोणाक दिल्या, ते प्रिमायसीस कितें करता, कसलो बिजनेस चलयता, हे प्रत्येक आमच्या नागरिकाचें काम आसा पळोवपाचें। पुलीस आपलें व्हेरिफिकेशन करता, प्रश्न तो ना, पूण व्हेरिफिकेशन करतना आमी कितें करता, कोण रावता तेजें व्हेरिफिकेशन करता आमी, तो कसलो धंदो करता, कितें करता पळय हेच्या डिटेल भितर वचना आमी, तो ओनराकच खबर आसपाक जाय आपूण बाबा प्रिमायसीस कोणाक दिल्या पळय तो कसलो धंदो करता, कितें ना तें। जेन्ना आमी केसी करतात, आतां काल आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें, टीम फॉर्म केली, PSI विवेक अलंकार, हरीश वांयगणकर, सुमेधा नायक, स्टाफ आशिल्लो राजेश गावडे, साजो, हेंची सगळी टीम फॉर्म करून एक ट्रॅप केल्ली, लेट डावन केल्ली केरी। केरीन तेंच्यान तो मजर अहमद म्हणटा ताका धरलो, हैदराबाद स्वता, तेच्या कडसून 500 ग्रॅम जवळ जवळ गांजा रिकवर केला। पूण ह्यो जो मजर धरल्या तो रावता केरी गांवांत रावता, एक लोकल गांव आमचो, त्या लोकलाचेर प्रिमायसीस केलेले आसा आनी त्या प्रिमायसीसान तो रावता आनी थंयसून तो आपले डिलींग करता। तो प्रत्येक आमच्या नागरिकाचें काम आसा की तो जेका आमी प्रिमायसीस भाड्याक दिता तो बाबा आपल्या प्रिमायसीसाक कसलो धंदो करता, तो खरें टुरिस्ट म्हणून आपल्या कडेन रावंक येयलेलो आसा काय आपलो धंदो करपाक येयलेलो आसा, हे प्रत्येक नागरिकाचें काम आसा पळोवपाचें। आनी अशे जर नागरीक आमचे आसा जर आनी जे आमकां इन्फॉर्मेशन प्रोवायड करतात जाल्यार आमकां हेल्प जातलो की असले जे केसी आसात ड्रग्स, स्पेशली ड्रग्स, जाल्यार हेचो नायलाट जावंक शकता। सगळ्या नागरिकांनी जागरूक रावले जाल्यार। कुचेली बार्देजाचो अमर अशोक साळवी हाच्या घराक उजो लागून लाखांचें लुकसाण जालां। नेमको हो उजो कसो लागलो तो कळ्ळो ना। घरांतल्यो कांय विजे वयल्यान वस्तू लासून गोबोर जाल्यात। तशेंच वेळार बोवाळ जाल्ल्यान शेजाऱ्यांनी उदकाच्या आदारान उजो पालोवपाचो यत्न केलो, अशें अमर साळवीन सांगलें। उज्याचो नेट वाडिल्ल्यान घर मालकान उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें। उपरांत घटनाथळार पावून उजो पालोवपी दळान व्हड दुर्घटना जावपाची वाट आयली। येवन पळयतालो मी हेंच्यांनी पाळलेले हांगा वाड्यावयले फ्रेंडा यो आनी वाड्यावयले दोगा तिगा येयले आनी तेंच्यांनी पाणी मारले आनी मामा आसलेलो म्हाजो आनी एक धाकटो तेंच्यांनी पाणी बी मारले सगळे तेन्ना पाळलेले, पण फक्त
धुलो येता म्हणून हांवें म्हटलें फायर ब्रिगेडीक फोन करया. हांवें म्हटलें आनीक रातचें मागीर धुलो येता न्हू, धुलो चालू जाता म्हणून तांकां बंद करून एकदां पाणी मारया म्हणून पाणी मारून घेतलें. तुमकां कितें दिसता नेमकें कित्या खातीर शॉर्ट सर्कीट जालो? वायरींग थंयच करपा लागला कित्याक MCB लॉक ओपन करच्या पयलीं न्हू MCB ऑन करून गेले पळय टीप जावंक लागली. मागीर वायरींग थंय कितें टच जळा आसतलें तें टच जाला खंय न्हू MCB ऑनूच जायना थंय स्पार्क मारूंक लागलो. कितें कितें नुकसान जालें दिसता? हय TV गेल्या म्हणजे फूल तेज्यान शोकेशीन जितकें सामान आसलें सगळें जळा. भितून TV आसलेली, TVच्यान वयल्यान वाशे बी सगळे वयल्यान देंवले. तो पण फूल सोफा ते हेड गेला, फक्त सांगडाच उरला आनी कांयच दिसना. मदर गेले, पत्रे गेले. पत्र्या वाटेन थंय भितरल्या वाटेन भावाचो रूम तो भितून आहा तो त्या वाटेन तेचे सामान आसले ते थंय काडल्यात थंय प्लॅस्टीक बी. शुक्रारा मदलामाज मांद्रेच्या म्हाळसा देवीच्या देवळान दिवजोत्सव जालो. वर्स पद्दती प्रमाण म्हाळसा देवीची पालखेंतल्यान मिरवणूक जाली. देवीचें दर्शन घेवपाक गोंयभरांतले तशेंच गोंया भायले लोक व्हडा भक्तिभावान आनी श्रद्धेन आयिल्ले. आपल्या कुल देवीची ओटी भरपाक दिवजां पेटोवपाक सवायशीण बायलां उमेदीन नटिल्लीं दिश्टी पडटा. खासा म्हाळसा देवीच्या दिवजोत्सवाक येवपाक भक्त मुद्दम बसी करून येतात. फेरयेक खाजें, खेळणी, चण्यांचें आनी हेर सामान विकपा खातीर मांड घाल्ले. देवळान भक्तांक खातीर महाप्रसाद जालो. उपरांत देवीची आरती करून गाराणें घालून उत्सवाची सांगाता जाली. गोंय सरकार आनी गोंय राज्य दिव्यांग आयोगाच्या जोड पालवान आयोजीत जावपी पर्पल फेस्ट ह्या महोत्सवान 3000 दिव्यांग प्रतिनिधींनी नोंदणी केल्या. इफी प्रमाण ह्या महोत्सवाचें आयोजन लेगीत दर वर्सा करपाची मोख सरकारान दवरल्या अशी माहिती समाज कल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिली. 6 ते 8 जानेवारी ह्या काळान जावपी ह्या महोत्सवाच्या आयोजनान 1000 स्वयंपूर्ण मित्रांनी तशेंच स्वयंसेवकांनी वांटो घेतला अशी माहिती तांणी दिल्या. एक फावटी तुमचे कडेन येतले. आमचे थोडेच रोल्स आणि रिस्पॉन्सिबिलिटीज आसा. फक्त तातूंत भितर अवेअरनेस आनी सेन्सिटिव्हिटी सेन्सिटायज करपाचोच विशय न्हय तर हे 6, 7 आनी 8 तारखेर जावपी आमच्या ह्या पर्पल फेस्टिवलाक which is happening in the ESG courtyard. तातूंत भितर आनीक वेरियस वेन्यूज आमी चूज केल्ले आसा. त्या वेन्यूजाचेर आमकां दिल्ली जबाबदारी मोठ्या खूप ताकदीन आमकां ती उबारची पडटली. कारण हो जो इव्हेंट आसा, हो जो असले पर्पल फेस्टिवल हे कोणूच करपाक खंयची स्टेज करपाक मुखार येनाशिल्ली. इट इज अ व्हेरी रिस्की काइंड ऑफ थिंग. हँडलिंग 3000 पीपल एट ए टाइम अँड दॅट टू डिसेबल्स इज अ व्हेरी बिग चॅलेंज इन फ्रंट ऑफ अस. आणि गोंयान येवपी ह्या सगळ्या बालकांक जावं बाकीचे डिसेबल्स आसतले किंवा इन्क्लुझिव्ह म्हणटा तेन्ना डिसेबल्सा बरोबर आनीक जे लोक पर्सन विथ नॉन डिसेबल्स आसात हांकां हाताळपाची आमकां एक वेगळी संधी प्राप्त जाता. आणि आमी जर हे यशस्वी करून दाखयले जर जायत येणाऱ्या काळान भितर जसो इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल इफ्फी जाता त्याच प्रकारे गोंयान भितर वारंवार हो पर्पल फेस्टिवल जातलो. आणि गोंय आमी आमचे पंतप्रधान एखादी वेळ सांगपाकूय शकता की गोंय ही स्टेट आसा ती फुल्ली एक्सेसिबल फॉर दिव्यांग्स आसतली. म्हणून आमकां हे चड परिश्रम घेवपाक जाय. आमी पळयतात की गेले ते 6 म्हयन्या पयलीं हांवें जेन्ना जबाबदारी घेतली ह्या मिनिस्ट्रीची आणि त्याच्या नंतर लागोपाठ आमी खूबशे बदल घडोवन हाडिल्ले आसात. आमी साधारण 40 बिल्डिंगो गोंयान भितर एक्सेसिबल केल्ल्यो आसा. ज्या जाग्यार लिफ्ट नासतले, ज्या जाग्यार टेक्टाईल टायल्स नासतले किंवा बाकीच्यो ज्यो गरजो आसतात दिव्यांगा खातीर एक्सेसिबिलिटी करपा खातीर जे जे प्रयत्न आसात ते पूर्णत्वाक व्हरपाच्या दृष्टिकोनांतल्यान अत्यंत म्हत्वाचें कार्य केल्लें आसा. आमी बीच एक्सेसिबिलिटी करपाच्या दृष्टिकोनांतल्यान किंवा तांकां बिचार मूव जावपी चेअर्स दिवपाची किंवा समुद्रान फ्लोट जावन ते एक वेगळे वॉटर स्पोर्ट्साचे एक्सपिरियन्स घेवपा सारखे एड्स एप्लायन्सीस आणि इन्स्ट्रुमेंट्स तांकां दिवपा सारखी तयारी केल्ली आसा. म्हणून अत्यंत महत्वपूर्ण अश्यो जबाबदारी तुमचेर येता तेन्ना तुमी स्वखुशीन व्हॉलंटियरली ती एक सरकारी सेवा म्हणून करनासतना ती आमच्या मानवतावादान आमी आमचे कॉन्ट्रिब्युशन या दिव्यांगा खातीर दितले आणि तांकां मेन स्ट्रीमान हाडटले. हो एक प्रण आमच्या मदीं करपाचो आणि कॉन्फिडन्सान मुखार येवपाचो. हो कार्यक्रम जो आसा तो दिव्यांगांक खातीर आसा. पण आमी जेन्ना म्हणटा की पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी आणि आमी इन्क्लुजन म्हणटा सो इट इज नॉट ओन्ली फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज
हो जो कार्यक्रम आमी घडोवन हाडटा जानेवारीन पर्पल फेस्ट, इट इज फॉर एवरीवन. नॉन डिसेबल्ड ऑल्सो हॅव टू बी पार्ट ऑफ इट. फाटले कितलेशेच दीस जाले बांबोळेच्या कुजिरा वाठारांतल्या स्कुला कडल्या रस्त्या कुशीक आशिल्ली मेकळी सुवात गटार बांदपा खातीर खणून दवरल्या. त्या कारणान व्हडल्यो फातरी आनी लोखणाचे रॉड्स वयर येवन लोकांक धोको निर्माण जाला. ह्या सुवातेच्या लागीं स्कुलां आसात. शेनवारा एक भुरगो स्कुलाक वतना स्लीप जावन पडलो. त्या कारणान भुरग्याचे पालक तिडकले. पालकांनी जेन्ना थंयच्या सुपरवायझराक जाप विचारली तशेंच तांकां वयर आयिल्ल्यो फातरी आनी रॉड्स काडूंक लायले. हे गटाराचें काम बेगीन पुराय करचें म्हूण विद्यार्थ्याच्या पालकांनी कंत्राटदारा कडेन कांय दीस आदीं मागणी केली. पूण कंत्राटदार कोणाचेंच आयकनात. मात ही मेकळी सुवात खणून दवरिल्ल्या कारणान स्कुलांच्या भुरग्यांक ताचो त्रास सोंसचो पडटा. काम बेगीन पुराय जायना जाल्यार आंदोलन करतले अशी शिटकावणी विद्यार्थ्याच्या पालकांनी दिल्या. कालूच ताका सांगलां की हे फोडलां पळय ते फातर रस्त्याक गेल्या ते मातशें लीप कर म्हणून. करूंक ना. आयज सकाळी फुडें एक इस्कॉलाचो भुरगो पडलो. ते इतले ड्रेनेज की 1 मीटर खोल आहा ते थंयसून सकयल पडलो आनी ताका तर तो रॉड जावं फातर बीन भरलेलो. कितें करतलो तो? म्हणटा तूं कितें करतलो? आनी तो वयल्यान विचारता तुजो भुरगो काय म्हणून. भुरगो काय म्हणून हांगा येता ते सगल्यांचेच भुरगे. फाल्यां म्हाजोय भुरगो पडटलो. ताजो पडलो तो कितें करतलो? तेजो सुपरवायझर पडलो जाल्यार. आनी हे पळय ड्रेनेज केल्या न्हू तेंच्यांनी, एक केल्या दुसरी केल्या. आतां पळय भुरगे पळय कितें करता. आतां हे बाबडे भुरगे काम करून घेता. हे भुरग्यांचे थंय रोड आहा थंय हें आहा सगळें आहा आनी डबल तेंच्यांनी भुरग्यांक साफ करचें पडटा पळय. डबल फोडला ते अजून कंप्लीट करूंक ना. ड्रेनेज हेका ड्रेनेज कित्याक जाय? उदक लेवलाचेर डायरेक्ट वयता. ते पयशे वयता खंय हे? तेंच्यांनी पयशांचेर कांयच पडलेलें ना. कॉन्ट्रॅक्टर घेता पयशे चल्लो. आतां तेंकां हें काय काम केलां पळय जें आनी सऱ्यो सोडल्या आनी तेंच्यांनी ते पयशे दिवपाचे ना ते कॉन्ट्रॅक्टराक. कित्याक ते काम करूंक ना बेश्टें फोडलां. नव्या वर्सा सावन गोंय जोडो मोहीम राबयतले. ब्लॉक कमिटीचे मुखेली आपल्या ब्लॉकान वचून लोकांच्यो समस्या जाणून घेतले. काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी दिनेश गुंडू रावन सांगता, 8 आमदार गेले म्हूण काँग्रेस सोपूंक ना. आमचो कायद्याचेर विश्वास आसा. कायदोच तांकां धडो शिकयतलो अशें तांचें म्हणणें. म्हादयच्या बाबतींत कर्नाटक काँग्रेस कर्नाटकाच्या मुद्द्याचेर जाल्यार गोंय काँग्रेस गोंयच्या मुद्द्याचेर ठाम रावतले अशें तो सांगता. It is in the similar lines in the sense that our leaders will be on the roads. They will be going around everywhere. PCC president and other leaders will go across Goa and go from each block to each block and cover as much as possible. At the same time, within the block also, our leaders will have to go around in that block. PCC president can go one day for one block. 40 blocks means 40 days is over there only. But other people will have to go, other district leaders and block leaders will have to go within their block and in the 2-month period cover all the villages and meet all the cross section of people. Business people, traders, fishermen, agriculturists, mining people, workers, all kinds of people. We interact, we talk, we discuss and we tell our message and we hear their issues. Karnataka Congress will fight for Karnataka's issues. Goa Congress will fight for Goa's issues. So that is a different, see, it's like the issues have to be resolved in the level of courts and at the center. So that issue has to be resolved in a legal framework, which ultimately has to be decided by a judicial authority. That is the ultimate way that this can be resolved, and nobody can dispute that. गावठी भाजी बाजारात विक्रेते खातीर आयिल्ल्यान आता भायल्या राज्यांतल्यान येवपी कांय भाज्यांच्या दरांत वाड जावपाक लागल्या. मस्काच्यो सांगो बाजारात 50 रुपयांचेर 4 विकल्यो वतात जाल्यार गावठी भाजयेची एक चुडी 20 रुपयांनी विकतात. गावठी भाजयेच्या बोवळान भायल्या राज्यांतल्यान येवपी भाज्यांची दर केन्ना वाडटा तर केन्ना देंवता. फाटल्या सप्तकांत 5 ते 10 रुपयांनी वाडिल्ल्या कांद्याची दर शुक्रारा 5 रुपयांनी देंवल्या. कांय पालक भाज्यांची दर वाडत आसा. भाजयेची दर कितलीय वाडली तरी गिरायकांची बाजारात भाजी घेवपाक गर्दी आसताच.
कळंगूट ग्रामपंचायतीची डान्स बारा विरोधात कारवाय करप सुरूच आसा। शुक्रारा कळंगूट पंचायतीन आनी सरपंच जोसेफ सिक्वेरान कळंगूट आनी बागा वाठारांत आशिल्ल्या डान्स बारांची आनी बेकायदेशीरपणान चलपी टाउट्सांची कारवाय केली तेन्ना चडशी डान्स बारां आमकां बंद मेळ्ळी। सुमार 5 बेकायदेशीर डान्स बारां चालू आशिल्ली ती बंद करची अशी शिटकावणी दिल्या। जो मेरेन कळंगूट वाठारांत आशिल्ली बेकायदेशीर डान्स बारां पुरायपणान रद्द जायना तो मेरेन आमची कारवाय चालूच आसतली अशी माहिती कळंगूट पंचायतीचो सरपंच जोसेफ सिक्वेरान दिली। पयले सुवातेर तुवेंनूच पळयलां हांगा कशें कितें चलता तें, सो त्या पासून आमचे कुंगोटकारांनी पयले इनिशिएटीव घेतली की आमी या आनी फकत भायर रावया आनी तांकां सांगया आयच्यान तुमी बंद करात म्हणून, नाजाल्यार तुमकां हें म्हारग पडटलें। सो आयज आमी सगल्यांक सांगूंक गेल्या आनी सांगलां सगल्यांक बाबा फाल्यांच्यान तुमी आनीक डिस्को चालू करिनाका म्हणून तेंचे नोटिसीस धाडलेल्यो आहा त्यो सेपरेट इशू तेजेर आमी अंडर बिल्डिंग्स रूल्स वयता। आतां जे आमी पळयलां ते आमी हांव नको हांव कोंगडीन हांव आनी हिंगा तो सो हे बंद जावं पासून आमी सुशेग रावचे ना। आयज आमी कोंगडकार कशे भायर सरले सगळे, पुलीस ना कोण ना आनी आमी इट वॉज अ पिसफूल थिंग आनी सगल्यांक सांगलां आमी बाबा तुमी आनीक डिस्को ओपन करिनाका म्हणून और डान्स बारां ओपन करिनाका। आयजूय आमी इन्स्पेक्शनाक गेलेले एका क्लबाचे, पण तेणेन आमकां लेटर धाडली की आपूण बरो ना म्हणून इन्स्पेक्शन फुडें व्हर म्हणून। सो आमी इन्स्पेक्शन फुडें गेला अंडर नॅचरल जस्टीस। मडगांव शारांत पार्किंगाचो व्हड प्रस्न निर्माण जाता, देखून हो पार्किंगाचो प्रस्न सुटावो करपा खातीर 2 ते 3 पार्किंग सुवातेचें नियोजन केलां। मडगांव नगरपालिकेच्या फाटल्यान आनी बोरकार सुपरमार्केट ह्या दोनूय मेकळे सुवातेंचेर पार्किंगाचें नियोजन करतले, जेणे करून मडगांव वाठारांतलो पार्किंगेचो प्रस्न सुटावो जातलो अशें मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतान सांगलें। शेनवारा दामोदर कॉलेजी कडल्यान ICICI बँके कडल्या रस्त्याची पळोवणी केल्या उपरांत तो उलयतालो। ह्या सुवातेर शाळेच्या वेळार व्हड प्रमाणांत येरादारीची कोयणी जाता, देखून शक्य जालें जाल्यार रस्तो रुंद करपाचो हांव यत्न करतलो अशें दिगंबर सांगता। रिंग रोडाचो हो स्ट्रेच पळय आहा फ्रॉम मोलवा जंक्शन अप टू हियर नियर दीस सिनेलता तो स्ट्रेच आमी पळयला। देर आर लॉट्स ऑफ टेक्निकल डिफिकल्टी, सो आय कॉल्ड चीफ कॉन्ट्रॅक्टर मिस्टर जेम्स मॅथ्यू, एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर प्रसाद वायनीकर, DYSP शिरवयकर. We did inspection. We are trying to see how best we can redesign the traffic. बिकॉज त्या स्कुला कडेन कितें जाता, स्कुला कडेन सबवे आतां इतलो प्रेशराचेर येवपाक लागला की सगळे लोक कामांतल्यान येतात, बड्डेच्यान येतात, सगळे जे दोज वॉन्ट टू कम टू रिंग रोड ते थंय यू टर्न मारपाक त्या सायडीन वता, सकयल्यान त्या ट्राफीक थंय यू टर्न मारपाक थंय सगळें मॅस जाता ट्राफीक। आनी आमकां स्कुलाच्यो कंप्लेनी आयल्यो दामोदर कॉलेजीच्यो तेय म्हणटात की सगळें थंय मॅस जाता, ताका लागून थंय रिडिजायन करप ट्राफीक। आनी ताचे खातीर सिवरेजाचें हांगा पयलें तांची नॉर्थ मेन बहुधा बाय 31 डिसेंबर दे वील कमिशन फ्रॉम कलेक्टरेट टू तुगेलें सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट। तें जर कमिशन जालें जाल्यार थंय कितें कितें सिवरेजाचें हें आसा तें काडून आमकां तो रस्तो मातसो लेवल करून आनी एक थंय लेन करपाक मेळटा जाल्यार पळयता। सो दे सेट बाय फर्स्ट वीक ऑफ जानेवारी दे वील गिव ए रिपोर्ट कशे पद्दतीन विथ द प्लॅन। हांगा सगळे दोनूय सायडीनी गाडयो आसा, आतांय पयल्यार तुका लक्षांत येतलें कोण पार्क करता आनी वता। एकदां हो प्लॅन जालो की ताजेर ते दाखयताले खंय नो पार्किंग करपाचें आनी अकॉर्डिंगली दे वील प्लॅन टू डू नो पार्किंग वेर एवर पॉसिबल बाय प्रोवायडींग एक्स्ट्रा पार्किंग। आतां पार्किंगाचे प्लॅन चालू आसा, 2-3 चालू आसा, वी आर वर्किंग आउट। एक प्लॅन हांगा येता म्युनिसिपालिटी बिल्डिंगे फाटल्यान थंय एक घेतला आनी एक प्लॅन तुगेलो पिकअप स्टँड आसा थंय एक प्लॅन केलो करता। अशे 3-4 कडेन आमी पार्किंग प्लॅन करपाचें चालू आसा। तें जालें जाल्यार मागीर तुका तितली रिलीफ मेळटली, देन वी कॅन मेक सर्टन एरियाज नो पार्किंग। बाणस्तारीच्या बाजार संकुलाचे काम निमणे पावण्यार पावला। 17 कोटी रुपया खर्च करून तयार केल्ल्या ह्या मार्केट संकुलाचे उक्तावण जानेवारी म्हयन्यात मुख्यमंत्र्याच्या हस्तुकी जातले।
हे शिवाय प्रियोड मतदारसंघा खातीर खासा पुलीस स्टेशन बांदपाचें काम लेगीत पुराय जालां आनी ताचें उक्तावण जानेवारी म्हयन्यांतूच जातलें। मेर्शी बाजाराची बिल्डिंग बांदपा खातीर म्हयन्या भितर निविदा काडटले अशी माहिती नागरी पुरवण खात्याचे मंत्री गोविंद गावडे हांणी दिल्या। सिव्हिल पार्ट इज कन्सर्न बाणस्तारी मार्केट सगळ्या गोष्टींनी आज ऑलमोस्ट पूर्णत्वा कडेन जावपाक आयिल्लो आसा। थोडे आमचे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नाकात, बाकीचे थोडे केबलिंग उरिल्ले आसात। फिनिशिंग टच आमी दिवपाचो तयारी केल्ली आसा, सगळे लायट्स बिट्स सगळे आमी घातिल्लो आसा, इंटेरियर जाल्ले आसात। बाय जानेवारी खंयच्याय दिसा एक गोंयचे मुख्यमंत्र्याचे डेट्स घेवन ताजें लोकार्पण करपाचें आमचें तयारी। फर्स्ट प्रिफर ना एक्स्ट्रा तातूंत भितर आमी सामावून करून घेतिल्ले आसात। जे ऑलरेडी थंय बाजार करताले, ज्यांचे आमी रिसीट दिताले पंचायत म्हणून नाकात, तांकां आमी ऑलरेडी हें केल्ले आसात आनी ताजे पलीकडेन आमचे कडेन मोर आमी एक जवळ जवळ 40 सुमार हें आसा। जसो अर्ज येता त्या अर्जा प्रमाणे कोणाक एकट्याक दिवपाक जर मेळटा, इट इज अ रेंटल बेजीस हें आसा, त्या प्रमाणे ते पंचायत विल टेक द कॉल। आतां हांवें तुमकां ऑलरेडी म्हणलां गोवा बाजाराच्या दृश्टिकोनांतल्यान एक नवो प्रोजेक्ट मिर्शीच्या जंक्शनाचेर येता। थोडोसो GSR वॉल्युमा भितर बदल घडले कारणान एंटायर थोडोसो आमकां प्रोसेस जो आसा तो परत करचो पडलो। 15% जे आसा ती त्याची कॉस्टिंग जे आसा ते वाडिल्ले आसात। वी आर अबाउट टू टेंडर दॅट प्रोजेक्ट बाय another 15 days or maximum 1 month of time it will be tendered. फर्मागुडी फोंड्या म्हालात GVMS उच्च माध्यमिक विद्यालयाची 45वी वार्षिक खेळा महोत्सवाची कार्यावळ जाली। खेळ हो जिणेंतलो म्हत्वाचो भाग आसा। खेळाच्या माध्यमांतल्यान वेळाचो उपेग कसो करचो हाची शिकवण मेळटा, देखून आमकां जिणेंत वेगळी सुवात मेळोवपाक आदार करता। हाचे खातीर विद्यार्थ्यांक खेळांत वांटो घेवपाक प्रोत्साहन दिवप गरजेचें। तशेंच खेळाक म्हत्व दिवपाची गरज आसा अशें फुटबॉल खेळगडो ब्रह्मानंद शंकवाळकर हाणें सांगलें। GVMS उच्च माध्यमिक विद्यालयाच्या 45वी वार्षिक खेळा महोत्सवाक तांणी उलोवप केलां। चडांत चड विद्यार्थ्यांनी खेळांत वांटो घेतिल्लो। कतारान चालू आशिल्ल्या संवसारीक फुटबॉल सर्तीची फायनल अर्जेंटिना आणि फ्रांस ह्या पंगडा मदीं आयतारा जातली। अर्जेंटिना 6वे खेपे जाल्यार फ्रांस 4थे खेपे फायनलीत पावला। तशेंच दोनूय पंगडांनी दर एका 2 खेपे करडांचेर नांव कोत्रायलां। अर्जेंटिनान निमाणे खेपे 1986 सर्त जिखिल्ली, जाल्यार फ्रांस सद्याचो वास्तत आसा। फ्रांस पंगडान मोरोक्कोक 2-0 अशो गोल फरकांनी हारोवन सेगीत दुसरे आनी वट्ट 4थे खेपे फायनलीत सुवात मेळयली, जाल्यार लिओनेल मेसीचें ड्रिबलिंग आनी अल्वारजाराचें फिनिशिंग हांच्या नेटार अर्जेंटिनान क्रोशेक 3-0 अशा गोल फरकांनी हारोवन संवसारीक फुटबॉल सर्तीचे फायनलीत सुवात मेळयली। मेसीची संवसारीक सर्तीची फायनल ही आंतरराष्ट्रीय मळा वयली निमाणी मॅच आसतली। अर्जेंटिनाक हे खेपे फॅन्साचो बरो तेंको आशिल्ल्याचें चित्र समाजीक माध्यमांचेर पळोवपाक मेळटा। आवाज गोयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता। हांव समिधा कुंकळकार तुमचो निरोप घेता। आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर तशेंच खाशेल्या कार्यावळीं खातीर गोमंतक टीव्ही हो YouTube चॅनल सबस्क्रायब करात, तशेंच फेसबूक पेजीकूय फॉलो करात। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।